ते जिखून येतलो हो आमकां सगळ्यांक विश्वास आसा. आता MLA तो काय काम करूंक ना दिसता तुका? आतांच्या MLAन काम केलां, तो पार्टीन आसा, आमी पार्टीन आसा. ताणें काम केलां ना अशें आमी म्हणिना, ताणें खूब काम केलां. पूण सद्याच्या परिस्थितीन तर आमकां दिसता की उत्पलाक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आसा, बरे चान्सीस आसा. ताका तिकेट दिवपाक जाय अशें पणजीकारांक दिसता. उत्पलाक आयच्यो वाडदिवसाच्यो ताका हार्दीक शुभेच्छा. आनी आमकां सगळ्यांक दिसता म्हणजे उत्स्फूर्त कार्यकर्ते जे आयल्या ताच्या घराणें घालपा खातीर ताजे वयल्यान म्हाका दिसता की प्रत्येकाक दिसता की उत्पलान राजकारणांत उतरचें म्हणून. हें ताजी फुडली वाटचाल ताका यशस्वी करची अशें हांव देवी कडेन मागतां. धन्यवाद. आज वाडदीस म्हणून सकाळच्यान गोंयच्यान आनी पणजेंतल्यान सगळ्यांची शुभेच्छा येता. आनी आजूय सगळ्यांक दीस चालू करतना देवी महालक्ष्मीच्या पांया कडेन येवन आशिर्वाद घेतलो. त्याच बरोबर सगळे असंख्य संख्येन लोक आयल्या बड्डेचें अभिनंदन करपाक. तांकां धन्यवाद दिता. बर्थडे म्हणजे तुम्ही कॅन्डिडेटचे बी तुमचे अनाउन्स करपाक सोदता तसं तुम्ही पयलीं म्हटलां की पयलीं कॉन्टॅक्ट सांगलां करतलो. हांवें म्हज्या पार्टेक म्हाका पणजेंतल्यान इलेक्शन कंटेस्ट करूंक जाय हें सांगिल्लें आसा. आनी पार्टी म्हाका तिकेट दितली असो पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीन तिकेट डिनाय केलें जाल्यार तुमगे इंडिपेंडंट और म्हाका ताचेर आतां उलोवपाची गरज ना. मनोहर पर्रीकाराक आयुश्यान केन्नाच कितें इजिली मेळूंक ना आनी म्हाका सुद्दां तशेंच कश्ट करचे पडटले. काही कठीण निर्णय घेवचे पडूं शकता. ताचे कडेन म्हाका ताकद दिवची अशेंच देवी कडेन मागल्या. आनी गोंयभर भाई बद्दल कितें तरी मनान आशिल्लें अशे असंख्य कार्यकर्ते आसा. तांच्या रुपान म्हाका ती ताकद मेळटली. भाईन जे कितें निर्णय घेतले कठीण हांकां सामोरे गेले ते BJPन रावोन गेले. तुमचे कशें आसतले? तुमी कठीण BJPन रावनूच करपाचें आशिल्लें. सो ते जेन्ना निर्णय घेवपाचो वेळ येतलो शेवटी लोकांचें कितें मत आसा तें आयकून करपाचें आसा. पार्टीक हांवें सांगलां आनी पार्टी म्हाका दितली हाचेर पूर्ण विश्वास आसा. म्हणजे प्रेझेंट BJPचेर तुमचें मत प्रेझेंट काय ना प्रेझेंट BJP आसा ती पार्टीच्या स्ट्रक्चरान तांचें काम चालू आसा. हांवें पणजेंतल्यान रावपाचे खातीर पार्टीक सांगलां. आपण बी दिनाय जाता तुमचो प्लॅन बी रेडी आहा? ना ते अजून म्हाका ताचेर उलोवपाची गरज ना. पार्टी दितली हाचेर पूर्ण विश्वास आसा. देवा कडेन सुद्दां तेच मागता. थँक्यू. उत्पल आज शक्ती प्रदर्शनचा भाग वगैरे काय आहे का या निमित्ताने? वाढदिवस आहे. सगळे विश करायला देवाचा आशीर्वाद सगळ्यात आधी घ्यायचा एवढीच इच्छा होती. तर सगळेजण इथे भेटायला अजून वेगळं काय करायचं. उत्पल विधानसभा निवडणुका तोंडावरती आहेत. 25 वर्ष भाजपचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. आगामी काळात काय रणनीती असणार आहे? मनोहर पर्रीकर यांनी नेतृत्व केलं आहे. पुढे हाच चेहरा राज्याच्या राजकारणात दिसणार आहे का? नाही, मी पार्टीला सांगितलं की मला पणजीतून भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे निवडणूक लढवायची आहे. तो पार्टीचा निर्णय आहे. आज वाढदिवस निमित्त आशीर्वाद घ्यायला आलो आहे. सो रणनीती वगैरे इथे बोलायची जागा नाही. आणि आपण सांगला की पर्रीकर विजन वरतल्या फुडें तुजें कितें म्हणणें? हांव तें कोण कितें सांगता तेजें हांव कितें उलोवं शकता. हांव आज बड्डे निमित्तान आशीर्वाद घेवपाक आयलो आनी सगळे कार्यकर्ते म्हाका विश करपाक हांगा आयले. थँक्यू.